नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सगळ्या खात्यांनी 3 महिने भितर खात्यांच्यो पाटयो देवनागरी कोंकणी मराठींत लावच्यो। मुखेल सचिवान काढले फर्मान। सरकारान राजभास कायदो घेतलो मनार। केंद्राकडच्यान मायनिंग पॅकेजीची शाश्वती ना। खासदार सार्दीन म्हणटा भारताची अर्थव्यवस्था बरी ना। केंद्राची परिस्थिती बाबत गोंयाक पॅकेज मेळत ना मेळत। वास्कोच्यान वालंकिणी वचपी रेल्वेक आतां सावड्डें स्टेशनार स्टॉप। सोमारा रेल्वे पयले फावट रावली 1 मिनटा खातीर। सांगे आनी सावड्डेकारांचो प्रस्न सुटलो। उत्तर पूर्व भारतांत पावसाचो रुद्रावतार। गंगा यमुना न्हंयक हुंवार। कितलेशेच लोक गेले व्हांवन। कितलेशेच जाणांक मरण। बिल्डिंगो घरां देवळां गेलीं उदकांत। आनी अंडर 15 राज्य बुद्धीबळ सर्तींत रित्वीज आनी ऐश्वर्या जैतिवंत। ऑगस्टांत राष्ट्रीय सर्तींत दोगांय करतली गोंयचें फुडारपण। खबर विस्तारान। सगळ्या खात्यांनी 3 महिने भितर खात्याच्यो पाटयो देवनागरी कोंकणी आनी मराठींत लावच्यो म्हणून सरकारान आदेश काढला। मुख्य सचिवान सोमारा हें परिपत्रक काढलें। राजभास खातें हाचो सेगीत नियाळ घेतलें। पर्रीकार सरकारान राजभास कायदो चालीक लावपाचें बरेंच मनार घेतलां। पाटयांचो आनी अक्षराचो रंग सुद्दां सरकारान थारायला। अंदूच्या अर्थसंकल्पांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान ही गजाल उलोवन दाखयिल्ली। मुखेल सचिवान एक परिपत्रक जारी केलां, जाचे वरवीं गोंय राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांचे तकटे तशेंच जी आस्थापनां आसात, महामंडळां आसात आनी 100% सरकारी अनुदान घेवपी ज्यो संस्था आसा, सोसायटी आसा, ह्या सगळ्यांनी आपले नांवांचे तकटे कोंकणी आनी मराठी ह्या 2 भाशांनी करप सक्तीचें आसा, इंग्लिशी बरोबर। आनी ताच्या खातीर मुख्य सचिवांनी 3 म्हयन्यांचो काळ दिल्लो आसा। ह्या 3 म्हयन्याच्या काळांत सगळे तकटे त्या भायर सगळीं चिन्नां, तातूंत रस्त्यावयलीं चिन्नां आसात, बसींची चिन्नां आसूं येता वा कार्यालयांतलीं चिन्नां आसात, ही सगळीं चिन्नां, तांची नांवां ही कोंकणी आनी मराठींत येवप सक्तीचें जातलें, अनिवार्य आसा। आमचें संचालनालय ह्या संदर्भांत आतां एक टीम तयार करतली निरीक्षकांची, आनी ही निरीक्षकांची टीम सरकारी कार्यालयांनी, आस्थापनांनी, सोसायटींनी, महामंडळांनी भोंवतली आनी त्या संदर्भांत ज्यो आमकां सुचोवण्यो आसा त्यो सुचोवण्यो आमी सरकाराक करतले आनी हाची कारवाई जाता काय ना हें पळोवपाची जबाबदारी ह्या संचालनालयाची आसा। हे तकटे तयार करता आसतना सरकारान ह्या तकट्यांचो रंग आनी ताची मांडावळ लेगीत सांगिल्ली आसा की निळ्या रंगाचो तांकां बॅकग्रावंड आसतलो आनी धव्या रंगान ही ठळकपणान अक्षरां दिसपाक जाय अशे पद्दतीन ती बरोवची पडटली। त्याच बरोबर ती मांडटा आसतना सुरवेक राजभाशा कोंकणी म्हणून पयलें, ताच्या उपरांत मराठी आनी सकयल निमाणें इंग्लीश अशा पद्दतीन हाजी मांडावळ आसपाक जाय। ज्या आस्थापनांक, महामंडळांक, खात्यांक वा वेगवेगळ्या विभागांक जर अणकाराच्या संदर्भांत कांय अडचणी आसात जाल्यार तांणी राजभाशा संचालनालया कडेन संपर्क सादचो अशें ह्या परिपत्रकांत म्हणलां आमी। केंद्राकडच्यान गोंयाक मायनिंग पॅकेज मेळपाची शाश्वती ना। सध्या देशाचे अर्थवेवस्थेची परिस्थिती बरी ना। हाका लागून गोंयच्या मायनिंगांतल्या लोकांक अर्थीक पॅकेज मेळत ना मेळत। कांय सांगू नजो अशें खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा। फाटल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली प्रधानमंत्र्याक मेळिल्लें। मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयची परिस्थिती शिष्टमंडळान प्रधानमंत्र्याचे कानारय घाल्ली। त्या वेळार थंय खासदार सार्दीनय आशिल्लो। मायनिंग पॅकेज आनी गोंया खातीर खासा दर्ज्याचो विशय घेवन गोंयचे शिष्टमंडळ फाटल्या सप्तकांत प्रधानमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले। मुख्यमंत्री पर्रीकार, भाजपाचे कांय मंत्री, आमदार, अपक्ष आनी काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन शिष्टमंडळान आशिल्ले। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर खासा पॅकेज दिवपाची मागणी मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्या कडेन केल्ली। प्रधानमंत्र्यान शिष्टमंडळाक थातूर मातूर उतर दिल्लें। अर्थमंत्री चिदंबरमा कडेन हाचेर उलोवचें पडटलें अशी सूचक जापय प्रधानमंत्र्यान दिल्ली। प्रधानमंत्र्याचे जापेचो मतितार्थ सार्दीनान सोमारा प्रुडंटा कडेन उलयतना स्पश्ट केलो। तो म्हणटा केंद्र सरकाराची परिस्थिती सध्या पॅकेज दिवपाची ना। ऑल पार्टी मिटींग जे आशिल्लें हांवूय गेलो
कित्याक गोंयांक कितें मेळटा तें सारडीन सदां फावर आहा. आतां तें प्रायम मिनिस्टर घाल्लें आसा पूण तें जातलें जायचना तुम्ही किती प्रयत्न करतले पळय जालें हें दुसरी पाटी पूण कितें जाता रायट नाव द कंट्री इज इन बॅड शेप. आमचो रुपी देंवल्लो आसा, पयशांची गरज आसा, देखून हांव सोंपेपणी सांगना की पॅकेज जातली म्हूण, पूण जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. फाटले वर्सभर जाले गोंयचे राजकीय फुडारी आनी मायनिंगांतले लोक केंद्रा कडेन पॅकेज मागतात, मात अजून मेरेन केंद्रा कडच्यान फावो तशी जाप आयिल्ली ना. सार्दिनाचो सूर पळयल्यार केंद्रा कडच्यान गोंयचे मायनिंगांतल्या लोकांचे हातार कितें पडत शें दिसना. रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसव.